welcome back to our channel. राधे राधे. तर आता जाय दिल्या 9 आणि 15 मिनिटं उरल्या आणि आम्ही वयता एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट. आमचे बॅग बी कांयच पॅक ना. आम्ही वचता खंयच आम्ही भोंवंक वचना आनी आमी ड्रॉप करूंक वयता. आमी तेंसा सांगलेलें आमकां ते बटर चिकन दिलें आतां बरें ते तो अंकल येयल्लो न्हू नेबर आमचो तो. सो तेका ड्रॉप करूंक वयता एअरपोर्ट. हरशी डॅडीच वयता तेका ड्रॉप करपाक. डॅडीक एक काम पडलें सो तेका लागून आमी वयता. सो आमी सगळी रेडी जाली. रेडी इन द सेन्स सनस्क्रीन बी लायली अँड सगळी जावंक ना आमी दोगांच जाल्या. सगळी रेडी जावंक ना दोगांच जाल्या. तेका आतां आयले मातशें व्हडलो बदला येता व्हडलो कोण ना. तर आमी आतां वयता एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट. तर तुमी येयात आमच्या वांगडा. चल सनबात घेता बदला आनी तो पळय तो अंकल गेला. आवय गर्दी पळय. आनी हो एअरपोर्ट गोवा मोपा एअरपोर्ट. तर आमी आतां या घरा. ओके कितें आमी खंय वचना म्हाका वचोंक जाय आसलें भोंवपाक. आमचो टोल स्टार्ट जाला सो आमी या आतां जाल्यार आमकां पयशे चड घालचे पडटले. फील गोवा गायज फील गोवा. आनी डबे आमचो आतां हे कट करपाक जावपाक दिसता. टोल 0 दिसता. आनी वाचूकूच ना उदय. आतां एक न्यूज गावला 5 मिनटां जाल्यार 0 खंय नाल्यार मागीरच्यान स्टार्ट. लायक 5 मिनटां ऑब्वियसली रावचेच बट ड्रॉप करतले जाल्यार हें जायत न्हू. तर आमी पातळ भाजी घेवन येयल्या पळय. करसवाड्याच्यान आनी पाव आनी जेठानॉल. तर अब आमच्या हांगासर वयर आहा न्हू पेंट हे पिड्ड्यार जाला लागलो. उदक म्हटल्यार वयर बाथरूम आहा तेज्या वयर तेका लागून हे पिड्ड्यार जाला. तो आतां पेंटर येयल्लो आहा सो तेका सांगतला मातशें क्लियर कर म्हणून पेंट कर म्हणून परत रिपेंट. आनी आमी चॅलेंजची तयारी करता. आनी कितें करताय दाट आहा पळय पयलीं गाळा आनी आतां हें वता परत भितर. सगळ्यांक मेळोन एक पिठोय. हय तर हा पळय पेंट मारता. आमी ती एक वाट सोडली आनी हे सायडीन येयले. हे सायडीन सगळे रोड्स ब्लॉक्ड आहा. एक तर ट्रॅफिकान ब्लॉक्ड आनी एक तर फोडल्या आनी तेंच्यांनी बॅरिकेड्स लायल्या. आनी आतां हांगा येयले अशें. हांगा आतां कितलो वगत उरता कोण जाणा. ही आमकां दाखयता 8 मिनटां. खंयचो न्यूच रोड. आमी एकदां येयल्या दिसता बायकीन आमी येयल्या हांगा. आवय कितें गोय ट्रॅफिक आहाय. परत कित्याक रावल्यात गो ते. वाटच ना दाखयता आमकां फुडें बी एक यू टर्न कर. यू टर्न मार म्हणटा आनी लोक फुडें ते धाडटा गो. हांगा म्हाका दिसता आमी फर्स्ट टायम पावल्या खंय. म्हाका याद येना आमी केन्ना हांगा येयल्या पयलीं. कितें तरी आहा प्लांट दिसता. हय ना म्हाका तेंच दिसलें. आनी पळय गाडी पळय गाडी. खाचींच्यान हांगा पावली आमी. आतां कळ्ळें आमकां हे हांगा आमी केन्नाच पावूंक नासली अशी. दिस इज द फर्स्ट टायम आमी येयल्या अशी. कॅबेज भाजी दाल राईस रोस आणि लोणचे.
भाई 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 भाई. A few moments later. सायडीन येता म्हटल्यार हांगा ट्रॅफिक, दुसरे सायडीन येता आनी खंय ट्रॅफिक. कॉफी कॉन्सेप्टान येयले आमी कॉफी पिवपाक तान लागले. वागातोरचो आउटलेट हेंचो. हेंचे सिटींग बेस्ट आहा, बरें आहा सिटींग हेंचे. कलांगूटचे तेंच्यांनी हो तेंचो एक्चुली फर्स्ट हे हो तो, बट तरी आमची तिरामिसू येयली, दोनूय दिदीन पयलीं ट्राय केला, हांवें पयलीं करून जाली. गोड गो मिक्स करी आसता, ही दाट आहा पयला. ती दाट आहा आनी ही वॉटरी आहा आनी हेणको दाट शेक केन्ना दिला. बरें लागता. गोड गोड बरीच लागते ती. गोड गोड बरें लागता. म्हाकाय बरी लागता. तू कोण तर म्हणलें कॉफी हो फ्लेवर येना. मातसो आता तिरामिसूचो तेंच्यांनी केल्ले तेन्ना तिरामिसू इतली बरी जावनाली, बरी आहा. तेच म्हणटा आसूं तें लायक मातशी पिवपाची. तर हे आमचे फ्रायज आनी पनीर मोमोज येयल्ले आसा आनी गेम हो प्लेटर मातसो पळोवपाक आमकां चड बरो दिसता. हांगा कितें सांग, लायटींग मस्त 0.5 सुद्दां क्वॉलिटी फुटाना. आतां हांव तुमकां खावन दाखयता. उदोच्यान हेच खाता पियेता. तुमी खायात वचपाक. मसालो मस्त आहा. मसालो आतां हांव पनीर मोमोज खावन पळयता. सो हे हेंचे शेजवान सॉस आय गेस. केदें म्युजीक घातलें. फाल्यां बरें मस्त. आतां ते मेव घालता, तंदुरी मेव दिसता. पनीर म्हणटकूच बट इतलो चड ना, कांदोच चड आहा. बरें लागता. ओके तेंचे म्हाका चड आवडटा दिसता. हांगा दिवजा आहायच, सो ते देवूळ पळय बरें सारकें सजयल्या फाल्यां आनी बरें केला सारकें पिकॉक बीन लोटस बीन तो बरो दिसता सारको. आमी पावली घरा आनी ओदो पावल्या, बट रिकॉर्ड करपाकूच विसरली. एंड आतां आमी करतली एडिटींग. आमी मुद्दम बेगीन येयल्ली एडिटींग बी करपाक आनी रोड्स थंय सगळे फोडल्या न्हू, सो आमी बरें जालें बेगीन येयली म्हणून. बिकॉज इतले रोड सारके अशी घुंवडोवन येयले. जे मेन रोड आमी रस्ते पळोवंक ना पळय केन्ना, थंयसरल्यान येयले आमी. इतले बारीक बारीक नॅरो रोड जावयल्यान. आनी आतां करूंक जाय एडिटींग, हें करूंक जाय, शॉर्ट्स करूंक जाय, लॉंग ब्लॉग करूंक जाय. फाल्यांच्या लॉंग ब्लॉगाची तयारी करूंक जाय. कोंकणी हिंदी ना कोंकणी ब्लॉग आयज हिंदी वचपाक, फाल्यां कोंकणी वचपाक. ते लागून ती एडिटींग आहा ती दीदी करतले. आनी आमी हे घेवन येयल्या. आमकां हे सारके हे दिसले, ती लोकांची भायर पळयता न्हू स्टारबक्स बीन, तसले कशे दिसले. सो दीदी नाका, आमी एकदां पियाली जेन्ना फर्स्ट टायम गोवान ओपन जाल्लें ना, ते पणजे जाल्ले ते. आवय आयसूच घालून दिल्लो, कॉफी नासलीच भितर. पयलीं तितली आमकां कॉफीची समजूय नासली, बट तरी आमकां कळ्ळें की ना कॉफीच आहा म्हणून, आयसूच आहा म्हणून. सो तेन्नाच्यान हांवें म्हाका आनी स्टारबक्स नाका. आनी एक घेतले पॅटीस काय कितें तरी, पफ काय कितें तरी, तो सुद्दां इतलो बकवास आसलो. स्टारबक्स इज ओवर हायप्ड. हांव केन्ना आय डोंट थिंक हांव वयतलें तेंचे कडेन आनी परत. तर हे गायज पार्सल येयला एक नो बेरो. फर्स्ट टायम ऑर्डर केला आमी न्हू डॅडीन केला. तेका जॅकेट जाय आसलें डॅडीक. हें पळय कशें दिलां ते फुटके दिलां म्हाका. मातशी करया, घेवया नाका स्ट्रेस. अशेंच करया. ब्लॅक कलरचे हाडला आमी. ब्लॅक कलर ऑर्डर केला. ब्लॅक जेट ब्लॅक. चोरांनी वाव, इट्स व्हेरी सॉफ्ट गायज. दिसता मटेरियल बरो. हा दिसता कितें बरो. इतलो बी खास उडी बी ना तेका. 1600 रुपीज. मातसो कॉटन नको दिसता प्युअर. हय ना ब्रँडाचे कांयच ना हेंच्या. एटलिस्ट एक धाकटो लोगो हांगा तरी दिवंक जाय आसलो न्हू सकयल, बट तसलें कांय ना. बरी आहा न्हू. मोठी गई आहा. असलेच्यानी बरी येता. भितर आहा ब्रँडिंग ओरिजिनल. डबल XL सायज ही. ताका 180 XL लागता दिसता, बट ताका सांगलेलें लूजूच घेना.